and welcome to Prime News. Now a look at the headlines. Now the news in detail. Health Minister Laxmikant Parsekar has finally admitted that blood test scam was going on in GMC. Parsekar said that the racket is not possible without connivance of doctors and staff from GMC. Minister has given full credit to Prudent's operation RAKTA-CHARITRA and assured thorough investigation in the issue. He says he will act against the culprits within 48 hours. Finally, 2 days after RAKTA-CHARITRA expose on Prudent, Health Minister reacted and claimed that he was unaware of this racket in the GMC. He has assured action within 48 hours. He has assured to investigate the labs and agents in the nexus. Prudent it was shocking for me. विरोधी पक्ष केन्ना केन्ना कसले आरोप करतात ह्या हेचेर आनी हांवें म्हायती मेळयली तेचे वयल्यान म्हाका हांवें म्हायती मेळयली कशी म्हाका हें कॉलिंग अटेन्शन दिल्लें तें 0 वर मेन्शन कन्वर्ट जाल्लें त्यामुळे हांव GMCत गेलो आनी कालच्या दिसा दिसभरांतल्यो टेस्टी कितल्यो जाल्यात पयर कितल्यो जाल्यात आनी हांवें फाटल्या म्हयन्याभरांतले एवरेज दिसाच्यो टेस्टी घेतल्यो सादारण ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट बाकी कसले MRI एक्सरेज जे आमी सगळे मोफत सेवा दितात अश्यो सादारणपणे दिसांतसून 1000भर टेस्टी जातात 1000भर टेस्टी जाता आसतना कोणूय काही भायरूनय टेस्ट हाडूंक शकतात पूण आमचे कडल्यान दिल्यो वचनान ही हांवें खात्री करून घेतलेली MSA कडल्यान आनी जिंदाला कडल्यानय पूण इतलें आसून प्रुडंटान गेल्या 2 दिसांत हाडल्या मुळे हांवें आखो देका हाल स्क्रिनार पळयला आनी कोण तरी येवन ब्लड टेस्ट करपाक वॉर्डांतसून व्हरता हें लक्षांत आयलें भायलो कोण तरी मनीस येतलो आनी काडप दीस कॅनॉट बी अलावड दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड हांव प्रुडंटान दाखयल्या मुळे म्हाका खात्री जाल्या इट मे बी 1 in 1000 पूण अशी सुद्दां गजाल जावंक जायना हांव चवकशी करता त्या गजालीची म्हाका खात्री आसा येणाऱ्या 1-2-3 दिसांत हांव पूर्ण गजालीचे मुळाशी वतलो आनी खंयच्या लॅबान वता आनी अशी गोश्ट जर करता अनऑफिशियली व्हरता आसात जाल्यार आमच्याच मेडिकल कॉलेजीचो कोण तरी मनीस सामील आसल्या शिवाय ही गजाल जावची ना वॉर्डांत दिसाढवळ्या येवन व्हरप म्हणजे त्या वॉर्डांत दोतोर आसतलो त्या वॉर्डान नर्स आसतली रेजिडेंट आसतलो कन्सल्टंट आसतलो त्यामुळे दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड शिवाय डॉक्टरान प्रिस्क्रायब आमच्या करचें पडटलें आनी प्रिस्क्रायब करतकीर एक्स्ट्रॅक्शनूय आमच्याच GMCच्या मनशान करून दिवचें पडटलें आनी मागीर भायल्यान टेस्ट करतलो जाल्यार कांय हरकत ना पूण ज्या पद्दतीन तुमी दाखयल्या हाच्या प्रुडंटाचेर तें आक्षेपार्ह आसा आनी दॅट हॅज टू बी स्टॉप्ड आनी जो संबंदीत आसा हांव खोलान वता संबंदीत वचून संबंदिताक हांव आय विल सी what best can be done. How action get along. But what about higher ups in the GMC?
Were they not aware? This is a copy of circular dated 9 October 2013 issued by Medical Superintendent of Goa Medical College. It clearly says, a complaint has been received that blood samples are being collected by unauthorized people. In view of this, staff members are directed to avoid any such persons in future, failure to which disciplinary action deemed against in charge of ward and OPDs. Despite of this clear-cut circular on 9th October, blood sample collection was going on without anybody's fear. Prudent exposed this agent and their nexus on 19th and 20th October. Will the Chief Minister act at least now? Senior reporter Laukik Shilkar, Mahesh Ghade with video journalist Tulsidas Chari for Prudent. Opposition too has praised Prudent for exposing blood test racket in GMC while demanding sacking of Parsekar. Vishwajit Rane, former health minister, doubts whether equipments brought for blood and other tests during his tenure are still there in GMC or have disappeared. Vijay Sardesai blamed Speaker for not allowing opposition to raise GMC blood test scam in the Assembly. NCP has demanded CBI inquiry. सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त-चरित्र I have to praise Prudent today, and I want all reporters and all press to follow suit that this type of things are happening in the whole state of Goa. And to get blood caught up zatmun private parties in the GMC. Do not. I had raised the issue and I told them, don't play a fool with such a big institution. आज सकाळपासून blood test घेतला in spite of exposure, and it is my open challenge to health minister. I will prove him today or tomorrow he has to resign. On moral grounds, if he has got some morality, he is playing with the lives of the people of Goa. So that in spite, everything has been told. Health minister was told, health secretary was told, health dean was told. Dean issues one circular. Baba, yani halsan tum blood test bahar gena kai mo circular issue karta. Circular issue kon basun deena challenge kon blood test solta. Kityak? Why this is happening? Who is involved? Is the health minister involved? If he is not involved, tell him to say it, I am not involved, and take action. Health minister should resign suo moto. Why? Because of this exposure. And Manohar Parrikar, the chief minister, should immediately sack the health minister in the state of Goa. Manohar Parrikaradे मागणी करता कितें immediately health minister काढून उडोवचो. कालचे पयजे रिशेफल जाला त्या रिशेफलान तेका एनिमल हस्बंड्रीचो एडिशनल पोस्ट दिलो गेला. पण हो मनीस जो सामान्य लोकांच्या रक्ताकडे खेळटा जाल्यार ते थंयच्यान जनावरांचें रक्त हाडून ते लोकांक घालपाक शकता. दोन न्हू आनी पोर्टफोलियो मनोहर पर्रीकारांक कसो दिला पळय. हांव हेल्थ मिनिस्टर आसतना ताबडतोब 30 दिसां भितर चेन्नईन सर्वे केले कितें कितें घडटा गोवा मेडिकल कॉलेजान तेन्ना बी ही प्रथा चालू आसली की भायले लोक येता आनी कमिशन एजंट दलाल बसतात थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी हांवें तो प्रयत्न करून ताबडतोब आमी गोवा मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमांतल्यान आनी इन्स्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली दिले की हे लोकांक भितर सरपाचें ना आनी दे नो क्वेश्चन ऑफ एनी डॉक्टर रेकमेंडिंग एनी कायंड ऑफ ब्लड टेस्ट टू एनी प्रायवेट एजन्सी. दिसून येता की आरोग्य मंत्री म्हणटा की हांव प्रश्न विचारता हांव हवेन उडटा म्हणून म्हाका दिसता आरोग्य मंत्रीनी खरें म्हणजे राजिनामा दिवचो कित्याक आरोग्य मंत्री कळना की आरोग्य क्षेत्रांत कितें जालां. आयज तुमी एक्सपोजे प्रुडंटान एकदम बरें काम केल्लें आसा एक्सपोजे करून खातो तरी मुख्यमंत्रीन आपले कडेन दवरपाची गरज आसा कित्याक म्हाका दिसता की ह्या मंत्री कडेन कांय जमाना हो वयल्या वयर हवेन उत्तर दिता आनी असेंब्लीन छाती टोकून उत्तर दिता की अशें जायना हांवें तुमचे एक्सपोजेन तें घडटा. And NCP demands not his resignation. He cannot have that honor of resigning. Such a fraud who's trying to conceal everything should be sacked immediately. And a CBI inquiry has to be instituted. थंय फकत रिप्लाय मेळ्ळी तूं बस म्हूण. आनीक एक अनएथिकल प्रॅक्टीस जे डायग्नोस्टीक लॅबोरेटरी ही एसेंब्लीन एक्सपोज करपाची संदी जी आशिल्ली ती हे तूं बस सिंड्रोमा खातीर काडूंक मेळ्ळी ना.
which thankfully Prudent has done now, that the existence of blood brokers, सरकारान अंधाधुंदी चल्ल्या, हेल्थ मिनिस्टराक आपले कर्तव्य कितें आहा तें समजना, दिल्ली वाले हांगा धंदो करता की इमिजिएट हाजेर एक्शन जावपाक जाय, आनी जे मिनिस्टरान आपले हड्डे फुलोवन जे असेंब्लीन सांगले की जीएमसीन काय असले चलना म्हणून, दिस मिनिस्टर हॅज टू रिजाइन or he should be sacked. It's time for a short break. Stay tuned.